आज आम्ही आम आदमी पार्टी तर्फे आज ही मीटिंग चालू आहे जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन तेका आज आम्ही आमचो लेटर सबमिट केला. कंप्लीट ओपोजिशन टू द proposed hike in electricity traffic for the year 2025-26, 27-28, 29-30. हो जो बीजेपीचो जो आज प्लॅन चल्ला पळय हो चोरयाचो प्लॅन म्हणजे फुडल्या 3 वर्सांक हे कशे लायटीचे बील वाडोवपाचे आमचे 5% खंय आज डिसायड केला 5% खंय लायटीचे बील वाडयतले ते आयज कळ्ळें न्हू. सो डिसायड केला दिस इज प्री अप्रुवल बट बीजेपी दिस कॉमन मॅन शुड अंडरस्टँड दीस विथ दिस 5% increase of poor people of Goa. कॉमन मॅन जो आमचो गोयचो आहा स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर गोईंग टू फेस ग्रेट डिफिकल्टीज. हे जे बीजेपीन वो लूटमार जो सावंत सरकार आसा तेंच्यांनी कितें केला आयज जे जॉईंट कमिशन बसयला थंय जॉईंट कमिशन कितें डिसायड केला की फुडल्या 3 वर्सांचे तेंच्यांनी प्री अप्रुव्ड प्लॅन पास केला म्हणजे 5% हे पावपाचे. आता फुडल्या वर्सात हे 2 वर्सां ऑटोमॅटीक आमची जी लोकांची बिलां आसा ही 5% वाडून येतली. आनी लोक म्हणटले अरे हे कितें 5% वाडले म्हणजे ऑलरेडी आयज प्री अप्रुव्ड केले लोकांक फटोवन लोकांक काळोखान दवरून हे जॉईंट कमिशन बसोवन अशी ही फोटिंगगिरी जी सरकार आसा हो चल्लेलो आसा. हे सरकारान जे कितें केला जे सावंत सरकारान ATM कशे जाय तेन्ना लोकांच्या बोल्सांतले पयशे काडप. ट्युरिझम जो आहा तो डूस जाल्लोच आसा कंप्लीट डिझास्टर जाल्लो आसा. लोकांच्या बोल्सांतले कशे पयशे काडपाचे हे फक्त सरकारान ही आयज चोरयांची जॉईंट कमिशन बसोवन जो 5% फुडल्या 3 वर्सांक जे 5% बिलां वाडोवपाची आसा गरिबांच्या बोल्सांची धाड घालपाची आहा हे आयज तांच्यांनी पास करून घेतले आसा. हे लोकांक कळपाक जाय. एक हांव दाखयता हो आमचे गव्हर्नमेंटाचो एक इलेक्ट्रिसिटी बील LTC कमर्शियलाचो बील हो 2021 ह्या वर्साचो. तेजो पॉवर कन्झम्पशन आसा 6078 युनिट्स. तेजो अमाउंट बिलाचो कितलो आसा 37,111. तेजे उपरांत 2025 आयचे जर डेट पळयले सेम कन्झम्पशन 6,078 चो बील आसा 46,800. आणि जर हे जर जातले आयज मिटींग जाल्या न्हू 15% जर वाडटा तर कितलो जातलो 2028 तो जातलो 53,820. म्हणजे कितलो जालो कितलो हायक 21 ते 25 9,000 रुपया हायक त्या मनशाच्या बिलान. आणि तेजे उपरांत 25 ते 28 7,000 म्हणजे 13,000 रुपया 8 वर्सांत तेंच्यांनी वाडयले. 13,000 रुपीज हायक फ्रॉम 37,000 बिल टू 53,820. आमच्या गोंयांत खंयचो टुरिस्ट येतलो तूं सांग की आमचो गोंयांत सवाय आसा आय विल प्रिफर गोवा एज माय वेन्यू एंड डेस्टिनेशन टू स्पेंड माय मनी. नो वन विल कम टू गोवा. हो मनीस 28 53,000 हॉटेल ओनर हो कमर्शियल ही इज गोइंग टू पे 53,000. लोकां कडल्यान कितें वसूलतलो तांकां कितें चार्जीस लायतलो टुरिस्टांक. सेकंड पॉइंट रिन्युएबल एनर्जी. आम्ही गोंय जे आसा आमकां इतलो सूर्य आसा आमच्या गव्हर्नमेंटा कडेन एक सुद्धा पॉवर जनरेशनाचो प्रोजेक्ट ना. इतको मोठो समुद्र आसा आमचे कडेन तो जागो यूज करपाक सोलर पॅनल सिस्टमाचो एक बरो प्रोजेक्ट हाडपा खातीर इतली दोंगरां आसा तेजेर सेटअप करून हे आपले 750 मेगावॉट तयार करू शकताले. एक सुद्धा मेगावॉट तयार करूंक रेडी ना ते एक सुद्धा. आणि परत ह्या आमचे सर्वसामान्य जे लोक आसा तांचेर बर्डन घालून आपलो काढूंक पळयतात. तीव्र निषेध आसा आमचो तीव्र निषेध. एक सुद्धा रुपया वाडोवंक जायना एक सुद्धा रुपया. कित्याक तुमी ह्याच पळय प्रूफ आसा 21 ते 25 म्हणजे कोविड काळ सुद्धा 21, 22, 23 तो सुद्धा तुम्ही वाडयला 9,000 रुपया तेका येयल्ले आसा बील आसा आमचे कडेन. कळ्ळें न्हू. आमचे इतलें सांगपाचें एज अ पार्टी एज आम आदमी पार्टी वी oppose this tariff hike and we want the government to work in an efficient manner so that they recover their dues and they do not put burden on the people of Goa.